शिक्षण क्षेत्र राजकारणात बुडपाक जायना। राजकारणाची भायली घाण शाळेत हाडची न्हय। गोवा सुरक्षा मंच प्रतिक्रिया दिवपाक स्थापन जाला। ताका लागून सरकारान राजकारण शाळेत हाडचे न्हय। सरकारी यंत्रणेचो वापर करून सरकारान शैक्षणिक संस्थेचेर आरोप केल्यात म्हण वेलिंगकार हांणी सरकाराचो निषेध केला। आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। शिक्षण क्षेत्र जे आसा तें पॉलिटिक्सान बरबटचें न्हय अशें म्हाका दिसता। पॉलिटिकल एक्टिविटीज ह्यो शाळेच्या खंयच्याच हातूंतल्यान जावपाक जायना। शिक्षकांनी भाग घेता आसतना राजकारणान जर चुकून भाग घेतलो जाल्यार राजकारण भायलें जें आसा तो उकिरडो अशें आमी मानतात, तें केन्नाच शाळेच्या हातूंतल्यान हाडपाक जायना। तांच्यांनी तें भायर दवरूंक जाय। जशें आमच्या संस्थेन आनी हेडगेवार संस्थेन खंयच्याच राजकीय पक्षाक गेली 25-30 वर्सां एक मिटींग सुद्दां घेवंक दिली ना, वापरपाक दिली ना आनी केन्ना वापरूंक जायना। ताचें कारण अशें की उबी फूट जी आसा ती हातूंतल्यान पडटा आनी त्यामुळे शिक्षण क्षेत्र जें आसा हें बरबटलें वता। आनी त्यामुळे आतां पर्यंत जालां कशें की एखादो शिक्षक जर करतलो राजकारणांत भाग घेतलो जाल्यार ताका कोणें थांबोवनच। नॉर्मली ताणें करचें न्हय, पण एखादो करपाचें जर जालें आसलें जाल्यार करता। प्रश्न आतां निर्माण जाला गोवा सुरक्षा मंचाचो। गोवा सुरक्षा मंच हो रिएक्शनरी पक्ष म्हणून स्थापन जाला। ताजी इच्छा आशिल्ली, ती करपाची तयारी आशिल्ली अशें कांय ना। आनी ताज्या हें जें आसा हें स्वरूप जें आसा तें भाजपचे जर कार्यकर्ते एखाद्या शाळेन आसूंक शकता जाल्यार दुसऱ्या पक्षाचे कार्यकर्ते एखाद्या शाळेन आसूंक शकता। तांणी राजकारणाची घाण जी भायली आसा ती शाळा चलोवपा कडेन हाडपाक जायना इतलें म्हाका ठाम दिसता। तें हाडपाचो मनोहर पर्रीकरांनी आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकारान प्रयत्न केलो। ताचो तीव्र निशेध हांव शिक्षण क्षेत्राच्या वतीन आनी भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाचे वतीन करता। तुम्ही म्हणले की तुमकां जिवाक धोको आसा जाल्यार तेजे खातीर तुमी कितें प्रिकॉशन घेतला या FIR लॉन्च केला ना? ताजो आतां पर्यंत पोलीस स्टेशनान कंप्लेन करपा सारकें कांय लक्षान येवंक ना। हें येता तें अननोन पर्सनॅलिटीज रस्त्या वयल्यान वतात मोटरसायकली घेवन 2 वरांचेर रातीर, फातोडेर 4 वरांचेर अशे गाळी मारीत ते सुभाष वेलिंगकार आनी कितें अश्यो अर्वाच्यो शिव्यो दिता आसतना म्हाका दिश्टी पडटात। म्हणजे हें रिसेंटली सुरू जालां आनी आमच्या शाळेचेर जे गंडांतर हाडला तांच्यांनी खोटे आरोप दाखोवन सरकारी यंत्रणेचो वापर करून, तर ताज्यामुळे म्हाका अशें दिसूंक लागलें की जिवाक म्हज्या धोको संभवता। ताजे बद्दल योग्य ती काळजी म्हजे सगळे सहकारी घेतले आनी ताज्या खातीर डेटर जावपा सारकें आमी न्हय। आनी त्यामुळे आंदोलन कशेंच जायना, हांचो मात्र विनाश अटळ आसा अशें आमकां दिसूंक लागलां।